सांतांद्रे मतदारसंघात राजकारण परत एक फावट गरम झाला। आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेराक बरोच धारेर धरलो। आदल्या आमदारान भूमिपूजन करपाची दुमशणां काडटा आसतना ताणें जायते उदरगत प्रकल्प अर्दकुटे सोडले असो आरोप केलो। तशेंच 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके खातीर सिल्वेराक भाजपाची तिकेट मेळटली काय ना हाचेरूय बोरकारान दुबाव उक्तायलो आनी उदरगती खातीर नदर नाशिल्ल्याचो उल्लेख केलो। पयलू म्हटल्यार सरकार आसा बीजेपीचो, तेजे गोंयान आसलो पट्टो बीजेपीचो, तेज्या फाटल्यान त्याच पंचायतीचे पंच मेंबर आसले, आदलो डेप्युटी सरपंच आसले, तेय बीजेपीचे। आनी पोलियो कोणान भाजल्यो ह्या त्या पंच मेंबरांक हेणेन पयलू विचारपाची गरज आसली। दुसरें म्हटल्यार जे हायताचे फाटल्यान जी रिटेनिंग वॉल आसली, ती रिटेनिंग वॉल इतलो तेंप आमी हाडून दवरली, आमची कोर्टान गेल्ली आसा मॅटर, एनजीटीनूय मॅटर आसा, स्थगीत तेजे इन्स्पेक्शन करता। आतां हो इतलो तेंपान काल येवन उलोवपाक लागलो। आतां तूं इतलो आहलो, तुजो सरकार इतलो आहलो, नाल्यार त्या सरकारा कडेन तूं कित्याक वचूंक ना, ती हाडूंक ना कित्याक? तूं कित्याक उगी रावलो? आमी स्थगीत रितीन ह्या सरकाराचो विरोध करीत आसा। आदलो आमदार मातशी तेजी याददाश्त कमी जाल्या, तो गजनी जाला दिसता, तेका लागून तेका याद उरना आनी तो याद उरना म्हणून तो बोलतेच कितें उलयता। आतां वारावयले पोके फार मारपाचे बंद करपाची गरज आसा, कित्याक बीजेपीची फुडलो सरकार जो आसा हो सरकार बीजेपीचो कसोच जावपाचो आसा, लोक विटलेले आसा। सो तेणें आतां अशेंय म्हटलेलें आहा, तेणें जायते डेव्हलपमेंट केल्लें ह्या आदीं। तेणें नेवरा पंचायत बांदल्या, बातीम पंचायत बांदल्या आनी अशें जायतेच डेव्हलपमेंटाचें काम चालू आहा। आनी आतां रिसंटली तेणें गोवावेले पंचायत हें केल्लें आहा। सो हेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? तुमचे टर्माचेर तुमचें डेव्हलपमेंट आनी तेजें डेव्हलपमेंट कितें? पळय, तेणेन खुबशे फावंडेशन स्टोन घातलेले, खुबशे फावंडेशन स्टोन पेंडींग आसले आनी ते फावंडेशन स्टोनाची कामां आमी फुडें येयल्या, आमी काम केलें। कित्याक सगळीं कामां हेणेन पेंडींग दवरून ती कामां प्रोसेडूच करिनासलो। आनी कित्याक प्रोसीड करनासलो हेंय लोकांक खबर आसा। रस्तो कित्याक खणलो तोय आमी हेजे पयलीं सांगलें की 40 वर्सां थंय पायपलायन ओल्ड आसली आनी ती पायपलायन परत परत फुट्टाली, ताका लागून ती पायपलायन घातली। लोकांक त्रास जाता, म्हाकाय खबर आसा, कित्याक तुमच्याच सरकाराचो तो तेणेन आनीक उल्लेख केलो की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन आपूण वयतलो आनी कितें आसता आपूण करून घेतलो। आतां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेनूच ती फायल आहली, ऑलमोस्ट 1 म्हयनो ती फायल डिले उरली आनी हांव येवन मागीर हांवें पर्सनली वचून ती फायलीचेर सिग्नेचर घेवन ती मुवमेंट जाली। आतां तुमचे इतले सक्षम बीजेपी आसले आनी तुमचे मिनिस्टर आसले जाल्यार त्या टायमार तेंच्यानी सायन मारून तेन्नाच क्लियर करपाक जाल्ली, तेका लागून डिले जालो म्हणून तो रस्तो टायमार जावपाक पावना। हें तूं सांगिना, तुका तें खबर ना, तूं वाऱ्यार पोके फार मारपाक तुका संवय जाल्या। लोकांनी कंपेर करपाची गरज आसा, लोकांनी पळोवपाक जाय की विथीन 4.5 years आमी कितें काम केल्लें आसा, कशें लोकां वांगडा आसा आमी आनी कशें लोकां फुड्यान पावल्ले आसा। हांव कंपेर करपाक कोणूच न्हू, लोक करतले। लोकांक मतदार इज अ राजा आनी राजा डिसायड करता की बाबा कोणाक निवडून हाडपाचें। नेक्स्ट इलेक्शनाक कितें तेजी तयारी तुमचेर हेजे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान अटॅक करूंक सोदता? पयलू म्हटल्यार तेणेन आपणाची टिकेट राखपाची, हें हांव विचारता। तो तेका मेळटा काय ना, काय आनीक कोण घुसपाक सोदता हें पयलीं तेणेन चॅक करपाचें। तो आयज ते पट्टो घालून फाल्यां तोच पट्टो आसतलो काय ना तोय तेणें चिंतपाचें।